दीस उरलेले आसा आणि फाटल्या दिसांनी हालींच सरकाराची बैठकूय जाली मंत्रिमंडळाची. अशें आयकूंक येता की 3 मंत्र्यांक खंय तरी डच्चू दिता तितून तुमच्या नांवाचो एक समावेश आसा अशें पेपरार येयला आनी कितपत खरें कितें दिसता? पळय, जे दीस हांव आमदार जालो मिनिस्टर जालो रोखडो 3 म्हयन्यांनी म्हाका काडटा म्हणून सदांच आसता. ते म्हणजे आतां ते दिस आमची मिटींग जाली असेंब्ली खातीर, पयलीं आमदार मंत्र्याची मागीर आमदारांची. हांव सोमारचो केन्नाच असेंब्लीन सेक्रेटरीएटार सुद्दां काम करपाक, कारण हांगा लोक गर्दी आसता. हांगा मंगळार भितर वयता तरी सुद्दां आमची मिटींग सोंपली, सगळे गेले. आमदारांची मिटींग स्टार्ट जाली. 2 जाण पयलीं गेले, हांव अर्दे वर म्हाज्या ऑफिसान बसून म्हाजे कितें क्वेश्चन आसली ती सायन केली आनी हांव ऑटोमॅटीक 12 साडे 12 हांव भायर सरलो. कोणी तरी गैरसमज केलो, म्हाका दिसता गोमंतक लेलेन घातलें की 3 जाण आमदार कितें केलें, कारण हांगा मिटिंगेक कितेंय उलटें सुलटें उलोवपाचो प्रश्न येना, जावं तशी धमकी दिवपाक येना. जें घडटा हें सेंटराकसून येतलें आनी तें येता तेन्ना केन्ना जाय तेन्ना सांगतले. अशें बारीक सारीक डिस्कशन करून करून अश्यो गोश्टी केन्ना बीजेपीन जावच्यो ना. बीजेपी हे स्ट्रॅटेजी आसतली, तेंची स्टडी आसतली आनी केन्ना काडचें आनी केन्ना काडचें न्हू तेंचे कडेन तें हें आसता. असल्या हेजेर आनी केन्ना असेंब्लीच्या फुड्यान तर केन्नाच काडचें ना, डिस्कशन येवचें ना. हें खंय तरी आपल्या भाशेन करप आसता. हांव घरा येयल्या उपरांत म्हाका कोणी सांगलें की गोमंतक कितें चॅनलान रिलीज केला म्हणून, 3 जाण बेगीन गेल्या म्हणून. जे दिसांनी आमचो दिसूच ना थंय मेळपाचो, जाल्यार मेळपाचो दीस ना जाल्यार आमी ते आनी चड वत कित्याक बसतले. बाकीच्या दिसा आमी अपॉयंटमेंट दिता, त्या प्रमाणे आमकां बसचेच पडटा. अधिवेशना नंतर खंय तरी रिशफल आसा, कितपत खरें? ना तें सीएमाक विचारचें, ते तेजे पॅरेगेटीव आमकां कळचें ना. आणि सध्या हो एक अफवा, सध्या तरी अफवा तुम्ही म्हणटा डिनाय केला, अफवा म्हणजे ही अफवा चल्ला, हेचेर कितपत विश्वास आसा तुमचो? हांव स्वता म्हाजें राजकारण सकयल आहा, सकयल्या लेवलारसून राजकारण करीत आहा आनी म्हाका केन्नाच अपेक्षा ना. हांव सरकारान आहा म्हणजे सरकाराचो चड फायदो घेवपाची इच्छा ना आनी हांव घेयना. आतांच तुमकां सांगता की म्हाजे बॉडी आमचे घराडे आमगाडवे आसचे ना, जास्ती पेट्रोल लागता अशें ना. सो हांव प्रत्येक गोष्ट म्हाजी कमी हेजेरूच रावता. सो फाल्यां मंत्री आसलो आनी आमदार आसलो, म्हाका फरक एकूच. हांव दुसरे फावट मंत्री जालो, तिसरे फावट आमदार जालो, हांव जेन्ना सरपंच आसलो तसो आहा, तसोच अजुनूय तसोच आहा. सो म्हाका तो कांय फरक येना, पूण हांव म्हाजें काम करीत आसता. तुमचो जे परफॉर्मन्स आसा तुमचे एक मंत्री म्हणून थंय खंय तरी तुमी कमी पडला, तेका लागून अशी अफवा जाता अशें? परफॉर्मन्स म्हाजे कडेन डिपार्टमेंट आहा, फक्त एनिमल हजबंड्री, फिशरीज, ह्यो लिमिटेड डिपार्टमेंट. लिमिटेड म्हणजे स्किमी घे सारकी, सिमी दी सारकी. आमी लोकांक फेलिसिटेटर, तुवें मागले आमी दिवपाक जाय. तूं मागले गायो मागले जावं गोरवां आनी कितें मागले, आमी दिना जाल्यार आमी लोकांक घे म्हणून प्रचार करता. फिशरीज डिपार्टमेंटान आमी लोकां पर्यंत तुमकां ट्रेनिंग जाय तुमच्या दारान दिवंक तयार आहा. लक्षान येयलें? हें कोणी तरी फुडें घेवन घेवपाचें. हें बाकीच्या भाशेन RDA सारकें डेव्हलपमेंट जाता तशें ना. हें खंयचे PWD भाशेन आनी कितें जाता तशें ना. हें डिपार्टमेंट फेलिसिटेट करता. तुका गायो जायो जाल्यार तुका कसो बिझनस करतलो, बिझनस दुसरें फिशरीज जाल्यार फिशरी प्रायमरी मत्स्य संपदा योजना आहा, तितून तुका कितें जाय. ही आमच्या ह्या माध्यमान. सो तुका तो प्रोग्रेस दिसना, कोणी सबसिडी घेतली तो तुका कितें दिसता. लक्षान येयलें? डिपार्टमेंटाची खरें आहा ही तुका काम दाखय सारकें आसता. दिसाळ्यान म्हणजे तिगांचे फोटो हाडले आनी तितून तुमचो समावेश आसलो, तुमकां खंय तरी डच्चू दिता अशें स्पश्ट दिलें. म्हाका डच्चू दितलो केन्ना दितलो हांव तेजेर कांयच वचना. आनी हांव तितून हांव कोणा लॉबिंगाचें ना आनी म्हाका तेंचे अशें हें येता तेजेर पेपरारूय भाशण दिवपाक. तुमी येयले इन्सिडंटाक येयले, हांव तुमचे कडेन उलयतां, नाजाल्यार म्हाजें पेपर माध्यमान उलोवप थंयूय तुमकां खबर आहा आनी कॉन्क्रीट कितें आहा जाल्यार उलोवप. आतां तुमकां दिलें कारण ते इश्यू तसो जाला, गैरसमज जाला आनी गैरसमज अशें परत जावंक जायना. हे बाबतींत मुख्यमंत्र्या कडेन कितें चर्चा केल्यात तुमी? आतां करता सांगता.